मुख्यमंत्री काटकसरीचे उलयता जाल्यार पयलीं 12 मंत्री जाय काय कितें ताचो विचार करचो। 3 मंत्री घेवन काम करचें ना जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां जावची ना। आदींच रिणाचें वजें तांकी भायर गेलां। मोगोचो फुडारी सुदिनाचो मुख्यमंत्र्याक सल्लो। बीजेपीच्या अध्यक्षान ईडीसीची खुर्ची आदीं सोडची जाल्यारच लोक कोविड फंडाक आदार करूंक फुडें येतलो। परिस्थिती जाग्यार आयल्यार खंय मंत्रिमंडळ विस्ताराचो उपरांत विचार करचो। मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की खर्चाची काटसर करपाक जाय, पूण खर्चाची काटकसर आणि त्यानंतर जर खरेंच लोकांनी डोनेशन दिवपाक जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी काही गोष्टी करपाक जाय। पयलीं म्हणजे सद्या कॅबिनेटाक जे मंत्री आसा तांकां काम ना। मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटलां आनी त्या प्रायम मिनिस्टरान म्हटलां की हाजे फुडें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो आसा तो कमी जातलो आनी तो मुखार वचचो ना। त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान पयलीं इमिजिएट डिसिजन घेवपाक जाय की हे 12 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळाची आमकां आवश्यकता आसा काय कितें। 1963 जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जाले आनी तेन्ना परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना गोंय फक्त 3 जाण चलयताले, भाऊसाहेब बांदोडकार, विसू करमली आनी टॉनी फर्नांडीस आशिल्लो। त्यानंतर 1967 भाऊसाहेब, एंथनी डिसोजा आणि अच्युत रत्नाकर आणि त्यानंतर भाऊसाहेब, अच्युत उजगांवकर, प्रतापसिंग राणे आणि शशिकलाताई परत स्टेट मिनिस्टर आशिल्ली। आणि अशें जर ते त्या वेळार अशा परिस्थितीत वता आसतना गोंय चलोवंक शकताले जाल्यार आतां मुख्यमंत्री ते कित्याक चलोवंक शकना। सेक्युरिटी कॅबिनेट मिनिस्टराची वेगवेगळी आसा, बाकीच्यांकूय सेक्युरिटी दिल्ली आसा। PA एक गाडी घेवन भोंवता, PS एक गाडी घेवन भोंवता, अश्यो 4 गाडयो विथ ड्रायव्हर्स तांकां दिल्ल्यो आसा, त्यो विड्रॉ करपाची गरज आसा। तांकां लागता तें पेट्रोल, तांकां दिता तो पगार, हे सगळें अंदाधुंदी अशें जाल्लें आसा आनी ह्या वेळार तें सोंसूंक शकना। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो भारतीय जनता पक्षाचो जो अध्यक्ष आसा, पयल्या फावट गोंयांत ईडीसीचो चेअरमॅन आसा, ते फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनता पक्ष। ताणें स्वता जावन पयलीं रिजिग्नेशन दिवपाक जाय। पार्टीचे पदाधिकारी कमिशनाचेर आसा, NRI कमिशनाचेर एडवोकेट नरेंद्र सावयकर आसा, OBC कमिशनाचेर सतरकर एडवोकेट आसा आनी ST कमिशनाचेर आमचो प्रकाश वेळीप आसा आनी हे सगळे परत भारतीय जनता पक्षाचे पार्टीचे पदाधिकारी आसा। हे खंय तरी एक पार्टी उलयता एक करता एक अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर जे कमिशन्स आसा ती ताणें डिजॉल्व करची, सीज करची विथ ऑल फॅसिलिटीज तांकां दिले। आज पासून डेप्ट वाडत आसा, तो 100 कोटी 7 तारखेक घेतले, 13 तारखेक परत 100 कोटी घेता आनी 100 कोटी जेन्ना तो घेता तेन्ना तो डेव्हलपमेंटा वापरता काय कितें हो प्रश्न आसा। आतां तर ताणें तो वापरचोच न्ही। सरकारान कम्युनिटी सर्वे कॅन्सल करचो, तो कम्युनिटी ट्रान्समिशनाक कारण जावं येता। आडकल्ल्या तारवटी गोंयकारां विशीं गोवा फॉरवर्डान राज्यपालाक निवेदन केलां। सर्वेची कॅन्सल करची आनी ताजे येवजी आमी जे काल सजेस्ट केलां की जे 7 पॉझिटिव्ह पेशंट्स, कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह पेशंट्स आयडेंटिफाय जाल्ले आनी जे GMCन आसात तांचे सरभोंवतणी आनी तांचे सोयऱ्यांक टेस्ट करचे। दुसरें म्हणल्यार 8 मार्च जी डेट सरकारान फिक्स केल्या तेन्नाच्यान भायले देशांतल्यान जे गोंयांत कोण आयल्या तांकां सरकारान ट्रेस करून तांचे टेस्ट करची। आनी तिसरें म्हणल्यार जे कोण फ्लू लायक सिम्पटम्स घेवन येतात हॉस्पिटलांनी ना जाल्यार आमच्या प्रायवेट क्लिनिकांनी तांचे टेस्टिंग जावची। आमकां दिसता ही डोर टू डोर सर्वे म्हणल्यार डोर डिलिव्हरी जातली कोरोना व्हायरसाची। गोंयकार तारवटी आमचो डिमांड असो आहा गव्हर्नरा कडेन की तांणी सरकारा कडेन उलोवन वयर सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन उलोवन मोर्मुगांव पोर्ट म्हणटा तो गोंयकार तारवट्यां खातीर डिसएम्बार्कमेंट पॉयंट म्हणून करचो। तांकां थंयच क्वॉरंटायन करपाक जे कितें कायदो आहा ते भशेन करचें, पूण तांकां गोंयकारांक, आमच्या गोंयकारांक गोंयचो सरकार हाडूंक सोदना काय कितें हो जो प्रश्न जाला हाजेर एक रेजोल्युशन हाडचें।